मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमचे नाताळ जावन 8वो दीस आनी आयज आमी पयत सभा बागीवन मारिया देवा मातेची दोबाची परब समोर रमता. आनी आयज जावन आसा वर्साचो पयलो दीस. आमी नव्या वर्सान भितर सरता आनी आमकां सगल्यांक एक खुशाल भरीत दीस हो. कित्याक आयज आमी हे पयलेंच पावल मारता आसतना आमकां पयत सभा आमच्या मायेच्या मारिया देवा मातेच्या हातांत आजीर करता आनी देव मातेच्या बरोबर आमकां चलोवंक आयज आमंत्रण दिता. आमी आयज बागीवन मारिया देवाची माती ही परब समोर रमता आसतना आमी नियाळ करूं ही आमकां परब कितें शिकयता ती. आमी जाणाव देवाची मारिया फकत जेजूच्या कुडीची ओ मनीसपणाचीच आवय न्हय, पूण ती आमकां दाखोवंक सोदता की आयज पयस आमकां दाखोवंक सोदता की ती जावन आसा देवाची माता, देवाची आवय. कित्याक तिचो पूत जेजू देवाचो पूत, ताकाच लागून ती देवाची आवय म्हूण आमकां आयज पयत सभा सांगता. आनी देवान तिका पयलींचतान तिच्या जल्मांतावन तिका विंचून काडली. जल्मांतावच तिका पातक नासतना तिका तिच्या आवयच्या कुसव्यान तिका जल्म दिलो. आनी हे भाशेन आपल्या पुताच्या येण्याक देवान मारियाक तयार केली. आयज आमी हीच मारयेची आमकां चड लागशिल्ली आवयची आमी आयज परब समरवता आनी आमकांय आयज तिचेच बरोबर चलोवंक आमकां आयज आमंत्रण दिल्लें आसा. आनी आमकां दाखोवंक सोदता की देवान आपलें जिवीत हे संवसारांत येवचे खातीर एक मनशा वरवीं मनशाच्या कुसव्यांतल्यान तो आयलो हें आमकां आयज दाखोवंक सोदता. कित्याक तो आमचो जायतो मोग करता आनी ताकाच लागून ताणें आपलें रूप ह्या मारयेच्या कुसव्यांत ताणें जल्म घेतलो. आयज आमी ही देवाची परब समोर रमता आसतना मोगाच्या भयणी भावानो, आमकां ही आयची परब जायते शिकयता. आयची शिकवणी आमकां दिता. आमकां कितें करूंक सांगता काय आमकां मारयेचेर नदर घालूंक सांगता. कित्याक मोगाच्या भयणी भावानो, मारिया आयज शुभ वर्तमान देखून आमी आयकलां. फकत एकूच वड आमी आयकल्या ती म्हणल्यार मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरलेलीं आसात आनी ह्या नव्या वर्सान आमी पावल मारतलीं जाल्यार मोगाच्या भयणी भावानो, आमच्या जिवितांत आमकां कितें जातलें आमकां खबर ना, कितें येतलें तें आमकां खबर ना. आनी आमी आयज मारयेच्या जिविताचेर नदर मारया. मारयेच्या जिवितांत तिकाय खबर आसूंक ना. अकस्मात एक दीस आंज बडो आयलो, तेणें ताका सांगलें तूं देवाची आवय जावची आसा. घोडी तिची जायतीं सपनां आसलीं, तिणें कितें चिंतलोलें आसतलें घोडी, पूण देवाची येवजण तिणें पाडली. आनी आयज आमकां मारयेचेर दोळे लावंक आपयता. कित्याक मारयेनूय देवाची येवजण पाडली देखून. आयज मोगाच्या भयणी भावानो, हेंच न्हू. आनी आमकां आयज पयस सभा सांगता की आमी कितलेय त्रासान वचूं, कितले आडखळी कसले बऱ्या जिविताच्या घडयेंत वचूं, आमकां आयज एक सर्गेची आवय आसा ती आयज आमकां कळीक करता. आनी जी आवय आमकां सदांच आपल्या आसण्याकार राखतली म्हूण आमकां दाखोवंक सोदता. हे आयच्या दिसाचे हें नियाळ तयार करता आसतना म्हाका एक ल्हानशी खाणेचो उगडास येता. आनी ती म्हणल्यार न्हू, आमी सगळीं जाणां स्पेन देशांत न्हू बुल फायटींग हें तांचें नॅशनल स्पोर्ट. आनी एक मनीस वयतलो आनी ते रेड्याक ताचे लागीं ते बुल फायटींग करता, ताका डॉज बी करून दवरता. आनी अशीच एक आवय निराशी जाल्लेली आसली. कित्याक तिचो पूत हे बुल फायटिंगांत आसलो, तो मातादोर आसलो. आनी ती निराशी जावन एक पाद्री लागीं वता आनी म्हणटा, फादर म्हाका सारकी भिरांत दिसता आनी हांव सारकी बेजार जाल्ली. कित्याक म्हजो पूत थंय आयज ह्या
ह्या खेळांत भाग घेवचो आसा आनी तो तो रेड्याक पळोवनूच म्हाकाय भिरांत दिसता आनी तातूंत मरोंक देगू शकतात ताका लागून ते आवयची भिरांत आनी हाका न्हू हो पाद्री म्हणटा हांव तुका एक इतलें सांगता तूं वच आनी मागणें कर आनी ती आवय वेता आनी मागणें करूंक लागता आनी जेन्ना हो दीस येता ह्या बुल फायटाचो तेन्ना तिचो पूत जिखता आनी तो यशस्वी जाता म्हज्या भयणी म्हणून ही बायल वेता ही आवय वेता आनी पाद्रीक म्हणटा पाद्री तुवें कितें सांगलें तें सगळें सारकें जालें आनी हांव जेन्ना गेली आनी हांवें मागणें केलें पूण तुका कशी खबर की म्हजो पूत जिखतलो म्हणून हांवें मागणें केलें आनी हाका लागून हो पाद्री म्हणटा कित्याक त्या रेड्या लागीं तुजी एक आवय ना जी ताचे पासत मागतली ती आनी हांगा ह्या पुताची जी आवय आसा ती तूं तिचे पासत मागलें तें सदांच मोच्या मणिबानो आमी कसलेच जिविताच्या घडितान वचूं आमची संवसारीक आवय आसूं आमकां आमचे पासत आनी कोणूय मागतलो म्हूण आसूं पूण आमचे पासत आयज आमकां आयची ही दबाजीक परब आमकां सांगता की आमची सर्गीची आवय आसा ती आमचे पासत सदांच आमकां मागतली आमचे पासत सदांच ती विनंती करतली देवा लागीं आनी हेंच आमकां दाखोवंक सोदता आयज आमी 3 शिकवण्यो आमच्या मनांत घेवया ह्या परबेंतल्यान पयलें म्हणल्यार मोगाचे भयणो आमच्या पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी बरयल्लें आसा 365 टायम बरयल्लें आसा भिवू नाकात म्हणून डू नॉट बी अफ्रेड आयज आमी नवें वर्स सुरू करता आनी दर एक वर्साक दर एक दिसाक दर एक घडयेक कितें ना कितें जायत बरें जातलें वायट जातलें आमी भिवपाची गरज ना आमी भिवूंक फावना देवाची भाव धरूंक गरजेचो कित्याक देव जावन आसा व्हड आयच्या शुभ वर्तमान देवळान पळयल्यार न्हू जेजूचो जल्म एक गोरवां गोठ्यान जालो आनी ताचे बरोबर जायते आसले पूण मारिया आनी जुसे तांचो आख्खें ध्यान मन जेजूचेर आसलें तें सायडीन कितें आसा वायट आसा बरें ना तें ताचेर बी कांय आसूंक ना जेजूचेर आसलो आनी 3 जाणां आसलीं आमी देवाच्या पुताक जल्म दिल्लो आसा ह्या संवसारांत हाडलेलो आसा आनी तोच आमचें जिवीत मुखार व्हरतलो हेच बनवशान न्हू आमी आमच्या जिवितांत तेंच म्हणूंक जाय भिवूं नाका ती उतरां आमच्या काळजांत दवरूंक जाय कित्याक आमचो देव सदांच आसा आनी मारिया आमकां हें दाखयता दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो आमचें जिवीत न्हू आनी आमचें आख्खें फोकस जेजूचेर आसूंक गरजेचो आयची ही परब आमकां शिकयता आनी हे नवे वर्साकूय वचोंक आमकां शिकयता म्हणजे कितें आमी आमचो भावात हालोवंक शिरी पडना आमचो भावात आमी सदांच जेजूचेरच दवरूंक गरजेचो आमचो भावात तर हाल्लो न्हू जाल्यार आमी दुसरे वाटेन वयतले आनी आमच्या जिवितांत कांयच बरें चलचें ना तीच ती घडणूक जाली न्हू जेन्ना जेजू दर्यार चलोन येतालो आनी हे जेन्ना शीस भिले आनी पेद्रू जेजूक म्हणटा तूं जेजू जाल्यार आपणाक सांग ह्या दर्यार चलोंक आनी आमी पळयता पेद्रू चलोंक लागता न्हू दर्यार चलोंक लागता जेजूसी चलोंक लागता आनी जेजूचेर चलता कित्याक तेची नदर फकत जेजूचेरच आसली पूण जेन्ना तो वादळ मळाक पळयता म्हज्या भयणी भावानो ताचो भावार्थ हाता आनी तो बुडूंक लागता आमी आमचें जिवीत अशेंच केल्यार न्हू आमी बुडटलीं आमी मारयेची नदर मारया तिणी आपल्या जिवितान न्हू वायट इल्लें पूण ती नियाळ कोत्ताली मागण्यो कोत्ताली आयचे शुभ वर्तमान देव आमकां सांगता देवाच्या उतराचेर ती नियाळ कोत्ताली कितें जाता न्हू जिवितान कितें जाता तेजें ती आपल्या काळजांत धरून ती नियाळ कोत्ताली आनी हेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान कितें जाता आमी नियाळ करुया देव आमकां कितें सांगता देवाची येवजण कितें त्या घडणींतल्यान आमकां आपयता आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या म्हणून आमी हे नव्या वर्साक मारये भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करुया आमी देवान दिल्ल्यो वस्तू वापरुया आनी एकामेकाचो मोग करुया जायते फावटी आमी ऑपोजीट करता आमी वस्तूंचो मोग करता आनी आमी मनशांक वापरता आमी पूण आयज आमकां देवान कितें दिलां तें आमी वापरुया दुसऱ्यांच्या मोगा पासत
हेंच आमी मनान धरुया तेंचे गुण्या आनी आमी ह्या नव्या वर्सान पावल मारुया. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना, ह्या परबेचेर नियाळ करता आसतना, ही परब समारंभ आसतना आमच्या जिवितांत आमी देवाक पयलो जागो दिवंक आनी आमचें जिवीत देवाच्याच पावलांनी चलून मोगान भरून तेच्याच पावलांनी चलूंक आमी देवाचो आदार आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया.